बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू मोगाल भयणी भावानो, एक देवाचे कुटुंब कशें आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या. देव आमकां आपले पोचेक राखता आनी सांबाळटा आनी आपले बिचून काडलेले गोवल्या वरवीं बऱ्या चलवाक वता. फादर हेनरी फाल्कांव पोसरेभाट ह्या वाड्यांतलो आनी आमच्या समुदायांतलो देवान विचून काडलेलो म्हूण देवाक आमी आर्गां दिता. 25 वर्सां फाटीं देवान आपलो याज्ञीक कसो ताका मागलो आनी आपले पोरचे सेवेक पाठयलो. देवाचे पोरचेचे फादर हेनरी मोगान आनी आपुरबायेन सेवा केली. ताच्या देण्या खातीर आनी ताणें मोगान केल्ले सेवे खातीर देवाक दिनवासो आयज आमी हांगा आयल्या. असल्याच मनान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवया. आमच्या एक एकल्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुभाव आशिर्वाद करूं म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, ही चिंतना मनान धरून दिनवाशी काळजान ही मिसाची भेट देवाक आमी भेटोवया. तुमी हांगासर आयल्यात वेळ काडून म्हजे पासत मागोवंक ह्या दिनवासनेच्या बलिदानान वांटो घेवंक, ताका लागून तुमकां तुमचे पासत देवाक आर्गां दिता आनी मिसाची भेट तुमचे पासत भेटयता. अदीक करून ह्या आमच्या वाड्यांतली जी भावां भयणां मरून गेल्यांत तांचे पासत आमी मागुया. जी आमची भावां भयणां पिडेंत आसात तांचोय ग्रास करया आनी आम्हा सगळ्यांचेर देवाचो सुभाव आशिर्वाद मागतना जी आमची भावां भयणां परदेसांत आसात ह्या आमच्या वाड्यांतलीच तांचोय ग्रास करून तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगळी आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलूत मागून सगळी बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर देवा आनी तुका आवडिलो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनाची शुद्धपणान उचारून वायट सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगपाक लागली. सगळ्या देवदूतांनी भोवतांक आनी तुका आवडिलो. म्हजे खातीर आमच्या स्वर्गस्थळा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पवित्र देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां मोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Shanti Gacha Isha Sansari Sore
सुरगीच्या राया सोबत वेदाने बाबा आम्ही तुका नमस्कार करतां आम्ही तुका दिनवासां तुझ्या दोर वैभवा पासों आम्ही तुका वाखाणटां सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोण तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगातीन देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित एकलो सुइस्वोर एकलो सुपरमेश्वर प्रार्थया ओगेपणान आमचे एक एकल्याचे मागणे देवाक उबारुया. मोगाळ देवा तुझ्या एकल्याच पुताक पोरोम आनी सासणाचो यादनीक तुवें केलाय जांकां ताणें आपले सेवक आनी पवित्र गुटांचे मोणयारी करून दवरल्यात ताणें विस्वाशीपणी आपले मोणयारपण पाडीशें कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासाचें वाचप. आमी रोमांक पावतोच एका खासगी घरान रावंक पावलूक रोजा मेली आनी ताका राखूंक एक शिपाई दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवाच्या मुखेलांक आपयले. ते एकठांय जातूच ताणें तांकां म्हणलें, बानो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांचे रिती सोयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुसलेमान म्हाका कैद केलो आनी रोमकारांच्या हातान घाल्लो. म्हजी चवकशी कोत्तूच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजें सवें तांकां कांयच मेळूंक ना. देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जरी म्हजे पोरजेचेर आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें तरी हांवें शेजाऱ्याक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खोशी जाली. कित्याक इस्रायलाच्या बोरवाशांक लागून ह्यो सांकली हांव सोंसतां. 2 आखी वर्सां पावलून भाड्याच्या घरान रावलो. आपणाक मेळूंक येता तितल्यांकूय त्या बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आळखोळ नासतना देवाचें राज परगटलो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकून दितालो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखार.
सोपू शिवा सोनार बसलाय बोल तारोणी सोपू तुका दावे आमचे दोन कोलोय तुझी खुशी गोडोय चलोय तुझ्या मार्गार चलोय बोल आमचे जिवीत तुझ्या सोपनान बोल आमकां तुझे सारकेली कोण बोल आमचे जिवीत तुझ्या सोपनान बोल आमकां तुझे सारकेली कोण सगळी उभी राहूया. Sorves mora, sorves mora, sorves mora, sorves mora, sorves mora, sorves mora, sorves mora. Aqui powicowa, ego solto uzwan, soglia to shibota, i co ich potrata. Sorves mora, sorves mora, sorves mora, sorves mora, sorves mora, sorves mora, सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तेकून ताका म्हणलोलें, सायबा तुजो गात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येयसर तो रावतलो म्हाका जाय जाल्यार. तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मरचो ना म्हूण भावा मोदें खबर जाली, पूण तो मरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बोगोर हांव येवसर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटली आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें आकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, एक दीस खंय एक मोठवाशी a monk who had given up his life to God एका रानांतल्यान खंय तो पयण करतालो. He was walking through a jungle आनी पयण करता आसतना खंय ताका एक थेवो मेळ्ळो, a precious thing. आनी तो थेवो घेवन ताणें खंय आपले पोतयेन घातलो आनी चलून चलून रानान भायर पावल्या उपरांत
ताका खंय एक मनीस मेळ्ळो आनी तो मनीस खंय भीक मागतालो. ह्या मोठवाशा लागीं ताणें खंय भीक मागली आनी ताचे पोतयेन तो थेवो आसा, एक मोलाची वस्त आसा, ती ताणें खंय पडयली आनी ताणें खंय ती मागली आपणाक तें दी. आनी थंय ताणें रोखडीच काडून दिली ताका, विदावट एनी हेजिटेशन काडून दिलो ताका थेवो. आनी तो मनीस खंय गेलो, तो भिकारी गेलो. जाय त्या दिसा उपरांत खंय तो भिकारी ताका परतून सोदूंक आयलो. ताका परतून सोदूंक आयलो ह्या मनशाक. ही केम इन सर्च ऑफ द मंक. आनी ताका खंय ताणें म्हणलें, तुवें म्हाका तो थेवो दिल्लोय, ती वस्त दिल्ली, ताचे परस तुजे लागीं आनीक कितें चड आसा, समथींग मोर प्रेशस देन दॅट, तें म्हाका दी. तुवें म्हाका ही वस्त दिलाय, पूण तुका ती वस्त दिवपाक, हो मोलाचो थेवो दिवपाक तुका कितलें सोंपें जालें, रोखडेंच दिलें तुवें. ती वस्त, तें सोंपेपण म्हाकाय दी. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, ही ल्हानशी घडणी उगडास करता आमकां मनशाचें जिवीत म्हळ्यार दिवप. When we give our life in self-giving, मनशाक खुशालकाय मेळटा आनी मनीस आपलें जिवीत पूर्णपणी जिवंक पावता. The more we hold on to, the more sad we are. The more we learn to give, the more happy we are. आयची वाचपा आमकां, आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. पयले सुवातेर जेजू म्हणटा, म्हज्या मोगाचो शीस जो हांव आपूण परतून येसर रावलोलो जाल्यार, आसलो जाल्यार, पेद्रोक म्हणटलो, तुका कित्याक पडला? कितें सांगूंक सोदता जेजू? जेजू सांगूंक सोदिना आपलो मोगाचो शीस जो हांव मोरचो ना अशें म्हणना तो, पूण बागीवन जो हांव जें शुभ वर्तमान ताणें बरोवन दवरलां जेजू विशीं, तें सदांच उरतलें. सासणाच्या सासणाक ताचें बरेंपण उरतलें. जी खबर बागीवन जुवावान जेजूची बरोवन दवरल्या मनीसकुळाक ती केन्नाच सोमची ना. ताचें बरेंपण सदांच उरतलें. जेजूची खबर करता, म्हजो मोगाचो शीस आपूण परतून येसर ताचें बरेंपण सदांच उरतलें. पयलो उगडास करता आयचें शुभ वर्तमान. टायम is greater than space. One of the principles which Pope John Paul gives us, आमकां क्रिस्तांव भावार्थ्यांक आनी दुसऱ्या समाजाकूय आमचो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, वेळ सुवाते परस स्पेस ताचे परस व्हडलो. टायम इज ग्रेटर, स्पेस इज लिमिटेड. Time is eternal. God has no time. देवाक ओरोम ना, देवाक शेवट ना. आनी हाका लागून उगडास कोत्ता पाप साहेब आमकां, आमी क्रिस्तांव मनशांनी जाता तितलें आमी बरें करता तेन्ना जिवितान वी इन्फ्लुअन्स टायम. आमी ह्या संवसारान थोडींच वर्सां जियेतले हांव. The space is limited. Space थोडींच वर्सां, पूण जरी तर त्या थोड्या वर्सांनी आमी जाय तें बरें केलें, we will influence time. People will remember us only for the goodness that we do. जें आमी बरें करता त्या बरेपणा पासतूच लोक आमचो उगडास करतलो. That is how we influence time.
पयलो उगडास करुया. टायम इज ग्रेटर देन स्पेस. आमचो पाप साहेब म्हणटा आमकां ह्या संवसारांत आमी व्हडल्यो व्हडल्यो जुटयो सोदूंक फावना, पूण जे आपोवणें देवान आमकां दिलां त्या आपोवण्या उदेशी जाता तितलें बरें करुया मनीसकुळाक, आनी तें बरेंपणूच तुजें देवा मुखार उरतलें. गॉड विल जज यू only on the goodness that you have spread in this world. That is the first principle. Time is greater than space. दुसरी एक उगडास करता वस्त आमकां आमचो पाप साहेब अशें म्हणटा तो, युनिटी प्रिवेल्स ओवर कॉन्फ्लिक्ट. युनिटी प्रिवेल्स ओवर कॉन्फ्लिक्ट. मनशां कशी आमचे मदें सदांच गैरसमज जाता, मिसअंडरस्टँडींग, कोणे वयर सकला जाता. ज्या मेरेन ह्या संवसारान मनशां आसतलीं सदांच मनशां मदें वयर सकला आसतलेंच. मिसअंडरस्टँडींग वील ऑलवेज बी देर, कित्याक आमी मनीस ओस्कोत. पूण पाप साहेब म्हणटा आमकां आमी उगडास करूंक जाय. जायत्यो वस्तू आसा आमचे मदें ज्यो आमकां एक करता, आनी ज्यो वस्तू आमकां एक करता त्यो वस्तू अदीक सुबेज. ज्यो वस्तू आमकां दोशी करता त्यो वस्तू थोड्योच, पूण ज्यो वस्तू आमकां एक करता त्यो जायत्यो. आनी ह्या पासत ज्यो वस्तू आमकां दोशी करता ताचेर मन घालून आमचो एकचार आमी विबाडचो न्हय अशें म्हणटा तो. आमचो भावार्थ एक, आमचो बोरवोसो एक, आमचो बावतिज्म एक, आमचो देव एक. कितले वस्तू आमकां एक करता. आमचो पाप साहेब आमकां हाचो उगडास करतलो. रिमेंबर द थिंग्स दॅट मेक यू वन. आनी हाका लागून थोड्या थोड्या वस्तूंक लागून तुमचे मदें तुमचो एकचार मोडचो न्हय. कित्याक मनशां कशीं ओस्कोत आमी सदांच गैरसमज आसतलोच. बट वी हॅव टू रिमेंबर देर आर सो मेनी थिंग्स दॅट युनायट अस. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. देर आर फ्यू थिंग्स दॅट डिवायड अस मे बी, बट ऑलवेज फोकस ऑन द थिंग्स that make us one. आणि तिसरे सुवातेर आमचो पाप साहेब उगडास करता आमकां, always remember that the whole is greater than the part. The whole is greater than the part. पाप साहेब आमकां उगडास करता आमी सगळीं वांगडी पवित्र सभेची, जेजूची आमी एकूच कूड. आनी आमकां हें मन आसूंक जाय सगल्यांक हे जेजूचे पवित्र सभे पासत आमी सगळीं वावरूंक जाय अशें म्हणटा तो. आमी तर ल्हान ल्हान आपल्याच पासत वावुरलीं जाल्यार इफ वी वर्क ओनली फॉर अ पार्ट वी वील फॉरगेट द होल. वी वील फॉरगेट द चर्च ऑफ क्रायस्ट. जेजूची पवित्र सभा आमी विसरतल्यो आनी आमचीच पवित्र सभा आमी बांदतल्यो. That should not happen म्हणटलो. आमी ल्हान ल्हान समुदायांनी वावर करता आनी हे भाशेन आमी एकूच जेजूची कूड आख्खी पवित्र सभा आमी बांदून हाडटा. आयज ह्या मिसान वांटो घेतना देवाक आर्गां दितना तुमचे बरोबर तुमच्या एक एकल्याच्या देण्या पासत देवाक दिनवासता. ह्या वाड्यांत आयज तुमी म्हजे पासत ही मिसाची भेट घडोवन हाडल्या. खरेंच तुमकां हांव उपकारी आनी दिनवाशी. ह्या वाड्यांत ल्हानपणींतल्यान वाडलो, ह्या खुर्साशी वाडलो. उगडास येता म्हाका लादी नासताली तितले फावटी वर्साच्या वर्सा ह्या खुर्साची एकठांय जाताले. तेन्ना हें कोपेल नासलें. उगडास म्हाका आमचे माडाचे कितें ते वांशे पुरोवन माटोव घालताले फेस्ताक. आनी आमी ल्हान भुरगे कशे हांगासर वाडले. बिकॉज आयज ही मिसाची भेट समोर उमतना
I am humbled by your presence and what you have organized for me. And I thank God for the gift of each one of you. तुमच्या एक एकल्याच्या देण्या बसत देवाक आर्गां दिता आनी म्हज्या याज्ञिकपणाचे यात्रेन ह्या 25 वर्सांचे यात्रेन तुम्ही जायत्यांनी म्हाका सांगात केला तुमच्या मागण्या उदेशी तुमच्या बऱ्या उतरा उदेशी जायत्यांनी ऑल्सो विथ फायनान्शियल हेल्प उगडास म्हाका जेन्ना हांव पाद्रीपणाक शिकतालो तेन्ना जायत्यांनी म्हाका दुडवांचो आदार फाव केल्लो तांचो मोगान आनी ओपुरबायेन उगडास करता आनी देवाक तुमच्या देण्या पासत आर्गां दिता असल्याच मोनान दिनवासनेच्या मोनान हे पवित्र बलिदान बापाक आमी भेटोवया आनी आमच्या वाड्याचेर आमच्या समुदायाचेर उत्सर्यांचो खुरीस ह्या खुर्सा भोंवतणी जो आमचो समुदाय आसा क्रिस्ती भावार्थ्यांचो तो समुदाय मोगाचो जावचो एकचाराचो जावचो म्हूण हेच आमचे आवडे हीच आमची मागणी ह्या मिसान बापाक आमी उबारुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो खालतीकायेन बापा मुखार आमी दवरुया. पवित्र चोबेच्या वडिल्यांनी खालती रावन आनी जेजू आमकां दाखयता ते वाटेन चलूंक एक मोगाचो आनी सेवेचो समुदाय कसो आमकां वाडोय म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. आपले याज्ञिकी संस्काराची 25 वर्सां सोमरोमतना फादर हेनरीक आनी सगळ्या याज्ञिकांक ओदीक करून तालिगांवच्या सगळ्या याज्ञिकांक पवित्र आत्म्याच्या उपट देणयांनी बोर आनी उर्बेवंत जेजूचे मुनयारी तांकां कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. पवित्र सोबेक पाद्रीपणाक आनी म्हत्वाची जिविताक फावो तितले आपोवणी दी म्हूण आनी आमचे गांवांत आनी वाड्यांत देवाची खुशी जाल्यार अशे आपोवणी आमच्या कुटुंबांनी उपजय म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. हांगासर एकठांय जालोल्यांक आमा सोमेस्तान सुबांव चुरगीच्या देण्यांनी बोर म्हूण आनी ओदीक करून आमच्या वाड्यांत पिडेस्त जाणटी आसात तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. ह्या आमच्या वाड्यांतलीं जी भावां भयणां मरून गेल्यात तांकां सासणाचो विसव दी म्हूण जी आमची भाव भयणां परदेसांत आसात तांकां राख आनी सांबाळ म्हण आनी आयचो हो समारोप घडोवंक हाडूंक वावर केलोल्या सगल्यांक आशिर्वादान बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. ओगीच रावन आमची एक एकल्याची गरज देवाक उबारुया.
ह्या वाड्यांत रावतल्या दर एका कुटुंब पासोतूय मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुजी देणी तूं आमकां सदांच फाव करताय. ह्या आमच्या वाड्याचेर समुदायाचेर जो आशिर्वाद तुवें आमकां दिलाय ह्या पासत तुका आमी आर्गां दिता. आमच्या कुटुंबांक, आमच्या एक एकल्या वांगड्याक समुदायाच्या भलायकेन आशिर्वादान तुवें बोल्लाय, आमी तुका दिन वाचता. आमच्या बावार्थान आमकां थीर सांबाळ म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. याज्ञिकाचे स्टॉल उंडो आनी सोरो. 25 वर्सां मिसाची पवित्र भेट समारंभून आनी देवाचे पोरजेक संस्कार वांटून फादर हेनरीन देवाची पोरजेची मोगान सेवा केल्या. याज्ञिकाचे स्टॉल हीच आपकोशेन आनी मोगान केल्ली सेवा कुणायता. फाटलीं 25 वर्सां लोकांन हाडलोली दानां उंडो आनी सोरो घेवन फादर हेनरीन देवाचे पोरचेक देव जिवीत वांटलां आनी आपलेच जिवीत खुर्सार खिलायलोल्या जेजू सारकें करूंक तो वावुरला. आमचेंच जिवीत ह्या उंड्या सोऱ्या भाशेन मोडूंक आमचे बरे आवडे आनी मोन ह्या दाना बरोबर बापाक भेटोवया. सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वाळेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय.
म्हज्या भावानो आनी भयणानो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आनंद आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, तुज्या याज्ञिकांनी तुजे वेदी भोंवतणी तुजी भोक्ती आनी तुजे पोरजेची सेवा केल्ली तुका जाय. तांची सेवा तुका सदांच मानच्याक आनी तुजे पवित्र सोबेन तांणी सदांच तोखता तसलें फळ दिवच्याक ह्या पवित्र योजना वरवीं तांकां बळ मेळूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावार्थाचो गोड परगटोया. सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी एकाशीले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्यांक आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पड सोडीत मुखां मोड पडूंक फावो कर. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या ह्या आमच्या सगल्या भावा भयणीची काकूत कर. मागलां ते आमकां फावो कर आनी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मेरे देवाची माय सांगाती बागेवन 2 दुतां आनी सर्व काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणांनो, खुर्साचे भोंवतणी आमी जियेता. खुर्साचेर आमचो भावार्थ आनी खुर्साचे भोंवतणी आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी बांदता. खुर्साचे भोंवतणी आमचे गोराबे जियेतात. खुर्सा उदेशी देवाचो जायतो आशिर्वाद आमी अनुभवला. आयज खुर्साच्या देण्या पासतूय आनी आमच्या समुदाया पासत पसरें बाट देवाक आर्गां दिवया आनी आमच्या वाड्यांत आमच्या गांवांत आमचे पवित्र सभेक फाव तितली आपोवणी देवान फाव करूंक पाद्रीपणाक मोठवाशी जिविताक हेवूय देणे मागून बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांचा. आमचो दिसपटो गेला आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुजे पवित्र सभेक शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे
सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगान खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू खोरसाचेर मरून जिवोन जावन ताणें आमची सोडवण केल्या. जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली.
दिनवासनेचें गायन आमी आतां गावुया. बापा, तुजो पूत जेजू याज्ञीक कसो माकून ह्या संवसारान धाडलोय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आयज ही पवित्र मिसाची भेट उंड्या सोऱ्याच्या रुपान जेजून आमच्या काळजांनी आयली देखून आमी तुका दिनवासता. आमकां तुजे पोरजेक तुज्या संस्कारांनी पोसून आनी तुज्या मोगान वाडोवंक आमकां याज्ञीक फावो केलो म्हूण तुका आमची वाखाणणी. आमचो मोदलो आनी आमच्या वाड्यांतलो फादर हेंड्रीक याज्ञीक जावंक तुवें विंचलोय आनी 25 वर्सां तुजे सेवेन ताका राखलोय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, आमी भेटयल्या आनी शेवल्या ती बोली तुज्या याज्ञिकांक आनी सगल्या भावार्थ्यांक तुजें देवीक जिवीत दिवं. ह्या संस्काराच्या बोडान तुजे याज्ञीक मोगान सदांकाल तुका एकवटोन आसूं आनी तुजे सेवेंत विस्वाशी रावूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दिनवासनेची उतरां म्हणना मिसा उपरांत म्हाका दिसता उपरांत मागीरूय सोयेक मेळटा तेन्ना दिनवासनेची 2 उतरां म्हणटलो. पूण देवाचो आशिर्वाद आमचेर ह्या वेळार आमी मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्यो तकल्यो बागावन देवाचो आशिर्वाद आमचेर घेवया. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरूं. आमेन. जेजून जोडलोले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली
ताच्या उदारपणाच्या देण्यान ओमोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. आमेन. भावार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानांत तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आमेन. आनी सर्व पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सद्दां आसूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Zój hałaca, zój amota, zój Golgota, zój ulojta. Doj habe, tuka borgotu, doj priti ducina varu. Sorve spora deva moja, kurbenzo agadimu. Dor porgotnar kormagan, dor porgotnar kormagan. Sorve spora deva moja, kurbenzo agadimu. Dor porgotnar kormagan, dor porgotnar kormagan. Sunday swego, sam dom tu strom, sam na twój ci załkach posli. Shimu trud, tiran bocum, warta warta ci porcolam. Sorbe spora deva moja, kurbeco agadimu. Zador porgotnar kormagan, dor porgotnar kormagan. Sorbe spora deva moja, kurbeco agadimu. Zador porgotnar kormagan, dor porgotnar kormagan. कमिटीन सांगूंक लागला सगल्यांनी आपणाची बसका घेवची, मातशी बसतूच रावची, घरा वयची न्हू म्हणून. तर बेनादीन आमचे माचयेर येतले आनीक फादर हेनरी लागीं आमी मागता मातसो माचयेर येवचो. तसोच फादर बेनादीन, तसो फादर आमचो बेनसन पो, उपकार मागता तुमी मातशे माचयेर येवचे. ओके रे सोटे सोटे का सोटे. आतां आमचे वाड्यांतलीं कांय भुरगीं आमच्या फादराक फुलां भेटयतलीं.
मागता मेस्टनांक फादर बेन्सन पॉक बुके दिवपाक, सावलाक फादर बेंदनिदाक आनी साराक फादर हेनरीक बुके दिवपाक. सगळ्यांनी उबी रावची केक कातोऱ्या. Father, you can take the knife in your hand. Father Henry. ऑलराईट, आम्ही आता एक धाकटेशें गायन गावया. देवाचो आशीर्वाद. देवान तुजेर आशीर्वाद घालूं, आपल्या मोगान तुका सांबाळूं, तुजेर आपले मुगामोळ फाकून सोतोस आनी शांती तुका दिवं. देवान तुजेर आशीर्वाद घालूं, आपल्या मोगान तुका सांबाळूं, तुजेर आपले मुखामोळ फाकून सोतोस आनी शांती तुका दिवं. सोतोस आनी शांती तुका दिवं. Congratulations and celebration. We want the world to know how happy else can be. Congratulations and jubilation. We want the world to know how happy else can be. We want the world to know how happy else can be. मागता एंजलिक आसावे फादर हेनरीचे वयर 2 उतरां म्हणपाक. देव बरी सांज तुमकां समेस्तांक. फादर हेनरी फाल्कांची यात्रा. फादर हेनरी हाचो जल्म तालगांवचे सोबीत गांवांत मार्चाचे 24 तारखेर 1970 वर्सान जालो. ताचो बापूय सोर्गे सांतान जेरोनिमो मिगेल फाल्कांव आनी ताची आवय जावन आसा आना मारिया आल्मेदा. 7 एप्रिल 1970 ह्या वर्सा फादर हेनरीक तालिगांवचे बागियोन मिगेलाचे इल्गोर्जेंत पवित्र स्नान दिलो. पणजे डॉनबॉस्को स्कॉलांत आपलें शिकप केले उपरांत ताणें धेंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेजींत आपली BSc पदवी घेतली. देवाच्या उतराक पावलो दिवन तो 1992 वर्साक मेजर सेमिनरी ऑफ राशॉल हांगा आपली फिलॉसॉफिकल शिकप केलें.
1994-1999 ह्या वर्सामध्ये ताणे आपली रेजन्सी केली उतोड्डा आणि वेलसांव ह्या गावांनी. 1995 to 1999 ह्या वर्सामध्ये ताणे आपली थिओलॉजिकल स्टडीज राशॉल सेमिनारींतल्यान केल्या. 1992 ह्या वर्साक ताका डिकन जालो आनी दियाकनाचो वार करपाक ताका ग्रामापूरचे इगोर्जेंत धाडलो आनी शेकी एप्रिलाचे 29 वेर ताका यादनीकपणाची मागणी ताका तेन्नाचो आदारी बेस रेव्हरंड फिलीप नेरी फाल्काव हांणी दिली. आपलो यादनिकाचो वावर ताणें 1999-2001 ह्या वर्सा आर लेडी ऑफ ग्लोरिया चर्च वार्का हांगा सुरू केलो. 2001-2003 ह्या वर्सा ताणें आर लेडी ऑफ हेल्थ कुंकोलीच्या इगोर्जेंत केलो. 2003-2005 ताणें पातकूर म्हूण आर लेडी ऑफ मेर्सेज चर्च हांगा वावर केलो. तेच भाशेन तो कारितास गोवा हांगाय आपलो वावर कोत्तलो. ताची हुशारकाय पळोवन 2005-2013 ह्या वर्सांनी ताका आपलें फुडलें शिकप करून रोम, इटली हांगा धाडलो. थंय ताणें मास्टर्स आनी डॉक्टरेट इन सिस्टमॅटीक थिओलॉजी ही पदवी मेळयली आनी त्याच बरोबर वायस रेक्टर म्हूण पॉन्टिफिसियो कॉलेजियो उर्बानो रोम हांगा वावर कोत्तालो. 2013-14 वर्सा मेंबर ऑफ स्टाफ ऑफ पास्टरल इन्स्टिट्यूट सेंट पायस X ओल्ड गोवा आनी इनचार्ज कसो थिओलॉजिकल आनी पास्टरल फॉर्मेशन ऑफ द लेटी गोवा एंड डेमन आर्कडियोसीस वावर केलो. 2014 वर्साक ताका सेंट जोसेफ वाज स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर ओल्ड गोवा डायरेक्टर म्हूण वेंचून काडलो आनी आयज पासून तो वावर तो नेटान चलयता. त्याच बरोबर ह्या वर्सा जावचें आसा त्या एक्सपोजिशन ऑफ द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचे कमिटीचो तो कन्व्हेनर आनी तो आपल्याक दिलेली जबाबदारी खोशेन पाळटलो म्हूण आमकां खात्री आसा. जेजूच्या मोल्यांत वावरूंक आनी बापाची खोशी करूंक फादर हेनरीक तुमकां बरे भलायकेन राखूं आनी सांबाळूं. थँक्यू एंजेलिका. आता गांवचे थोडे कम्युनिटीचे थोडे लोक कातार म्हणूंक फुडें सरतात. सॉरी, झेवियर कातार म्हणपाक फुडें सरला. Hello, check. Somestan de obri sans deu. Let it be. एक कांतार स्पेशली फादर हेनरीक ताच्या मानाक आमी घडोवन हाडला. हें गीत हांवें रचलां आनी हांवूच गायतां. सो म्हाका एकम्पनी करतलो मायकल वेगस. नो, इट्स ओके. मायकल. Tali गांवचो हेनरी गॅब्रियल फाल्कांव, तिसरो पूत फामिलींतलो. रोजालिना आना मारिया तुजी माय, सांतान मिंगेल फाल्कांव पाय तुजो. खूब मोगान तुका वाडयलो, मायन पायन मोग दिवन आपलो. जायते साक्रिफीस ताणी करून पुताक आपल्या वयर काडलो. भुरगो हेनरी जल्मलो
1970 मार्साच्या म्हयन्यान सुरवातेचे शिकोप केले पणजी डॉन बॉस्को विस्कोलान दानमोंताचे असले शिंगपाचेर सुपुल्लो तो भुरगो आसतना ल्हान भावा भयणांक मायपाक आदार कोत्तालो आपल्या गोच्या सोगल्या कामान भावा भयणांक मायपाक आदार कोत्तालो आपल्या गोच्या सोगल्या कामान पणजे मिरामा देंपे कॉलेजीन फुडलें ताणें शिकोप केलें देवाचे आपुणे आपल्या कासा म्हूण ताका आतां कळोन आयलें राशोल सेमिनारीन भितो सोरपाचें ताणें आपलें पावल मारलें 92-93 2 वर्सां फिलॉसॉफीचें शिक्षण केलें त्या उपरांत एक वर्स उतोर्दा आनी वेलसांव तूं आसलोय 95 ta 99 वर्सां थियोलॉजी तूं शिकलोय मनशा कुडाची सेवा करूंक जेजू क्रिस्ताक तुवें विंचून काडलोय शेकी 29 तारीख एप्रिलाची क्रिस्तांव धर्माचो यादनीक जालोय शेकी 29 तारीख एप्रिलाची क्रिस्तांव धर्माचो यादनीक जालोय वारकांनी कुंकोली वावर केलोय 4 वर्सां शाश्टीच्या गांवान त्या उपरांत 2 वर्सां तूं आसलोय तिसवाडी मेर्सेस गांवान 2005 तान 8 वर्सां सारको रिगोन आसलोय शिंगपान मास्टर्स थियोलॉजी डॉक्टरेट कोत्तालोय युरोपाक रोमा शारान रोमाक आसतना कॉलेज उर्बानो वायस रेक्टर जालोयाचो आपलो वावर देवाक तूं भेटून बरेपण रोजारान मागतालोय डायरेक्टर स्पिरिच्युअल सेंटर ओल्ड गोवा आयज पासून वावर चालू आसा तुजो 25 वर्सां आयज बरोवन गेली मान सोडल्यार यादनीकपणाचो आमकां ओडोबी मान भोगता तूं यादनीक म्हूण आमच्या गांवचो फादर हेनरीक बोरी भलायकी दिवची वावर करून इग्रोज मातीचो Thank you very much. Hope you liked it. थँक्यू झेवियर आता कमिटीची संस्था आहा तेमी फादर हेनरीक एक धाकटूसो गिफ्ट केला तो मागता तांकां भेट करूंक
मोगाच्या भावानो आनी भयणानो चड लांब करिना पूण एकूच म्हजें उतर दिनवासनेचें अ वर्ड ऑफ थँक्स पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक हांगासर एकठांय जाल्ल्यांक पसऱ्या भाटांत रावतल्या सगल्या म्हज्या ह्या वाड्यांतल्या भावां भयणांक जीं आयज हांगासर आसा जीं नात जीं परदेसान आसात जाणें म्हजे पासत मागलां आनी जायत्यांनी घोडे ऑनलायन लिंक दिलां ताचे उदेशी ह्या मिसान वांटो घेतला तांचोय आमी मोगान उगडास करता आनी एंथनी म्हाका म्हणटालो फादर पसऱ्या भाटांत रावतल्या एका एका कुटुंबान एका एका मनशान हो आयचो समारंभ घडोवन हाडला आनी हाका लागून तुमकां एक एकल्याक देव बरें करूं म्हणटा. आय नॉर्मली डोंट लायक सेलेब्रेशन्स पूण जेन्ना एंथनीन म्हाका फोन केलो आनी आमचो भाव पियेदाद रुजार शॉन म्हजे लागीं आयले तेन्ना फादर आमी मिसाची भेट करूंक सोदता मिसाची भेट हांवें म्हणलें ओके येता मिसाची भेट देवाक दिनवासूंक आनी ह्या पासो तुमकां सगल्यांक काळजांतान म्हजें दिनवास अदीक करून आयची सगळी मांदावड केल्या बरे भाशेन मिसाची भेट करूंक आदार केला वाचपां केल्यांत गायनां केल्यांत आमचो भाव सांतान आनी ताचे बरोबर आमची दुसरी तरणाटी तांकांय म्हजें दिनवास मिसाची सगळी मांदावड केल्या आमचे ऑल्टर सर्वर्स ऑल्टर केला जायतो तोकस घेतला माटो घातला स्टेज घातल्या सोंपेनूय जाण हांव असलो वावर एक डायरेक्टर कसो वावुरतना हांवूय जाणा हाव डिफिकल्ट इट इज टू कोऑर्डिनेट एंड टू मॅनेज आनी हाका लागून हें सगळें केलां तांकां म्हजे काळजाचे दिनवास. कमिटी आमच्या खुर्साची ओचोऱ्यांच्या खुर्साची कमिटी सगळे मेंबर्स आनी सगळीं म्हजी वाड्यांतलीं भाव भयणां तुमकां देव बरें करूं. कोणाचेंच नांव घेना सगल्यांचें कित्याक चुकतलो नांव घेतल्यार. म्हजे काळजाचे दिनवास फादर बेर्नादीन आल्मेदा फादर बेर्नादीन आसा आमचे बरोबर आमच्याच गांवचो तो आमचो व्हडल्या भाटांतलो ताकाय आयज हांगासर आमचे मदें आयलो देखून काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तो पयस वावुरता सावंतवाडी पोवतरी पुणे कुडाल फादर बेर्नादीन इज अ प्रिस्ट ऑफ द डॉन बॉस्को द सलिजन SDBs कुडाल हांगासर वावर करता. फाल्यां सकाळीं ताका मीस आसा आतां ताका परतून वचूंक जाय तरी पूण ह्या म्हज्या दिनवासनेच्या मिसान वांटो घेवंक मुद्दम आयला. आय एम रियली humbled by his presence and I appreciate Father your presence and I thank you. तशेंच आमचे बरोबर आसा फादर बेन्सन फादर बेन्सनाक चड ओळखो नासलो पूण थोडे फावटी मेवला. फादर बेन्सन इज अ वेरी न्यू प्रिस्ट थोडींच वर्सां जाल्यान फादर बेन्सनाकूय पळोवन खरेंच खुशाल जालो. फादर बेन्सनाकूय म्हजे काळजांतान दिनवास. मे गॉड ब्लेस यू ऑल्सो and may you have a very fruitful priestly ministry, Father Benson. Thank you for your presence, for con-celebrating with me. That will be a very memorable moment for me. I will always remember that. So, two of you, thank you so much. God bless you. Soglang Dev Baren Kuru, Polly, photographer, amso भाव Matthew, thank you. Soglang, कोणाचे आनीक नांव घेना. May God bless us all. आनी एक समुदाय कसो आमी वाडची म्हण हें म्हजें मागणें. थँक यू एंड गॉड ब्लेस यू. निकोल, ओवर टू यू.